Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purure. Book your seat today. Limited seats available. आरजी पक्षात खतखते सुरू आसा. आमदार विरेश बोरकार पक्षाचे आयकना म्हूण पक्षाचे फुडारी मिडिया मुखार. थंयसर एकूय प्रोविजन ना की पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरी डिजॉल्व करूंक मेळटा म्हणून. सो जेन्ना कायदोच तुका प्रोविजन धरिना जाल्यार आमी CEC मेंबर्स नाल्यार पॉलिटिक पार्टी कशे डिजॉल्व करूंक शकता. अशे सुप्रीम कोर्टाचे कितले डिसिजन्स आसा की पार्टी वॉलंटरी तुका डिजॉल्व करूंक शकना. पार्टी जेन्ना थोडे नॉन कम्प्लायन्स करता, अकाउंट्स फायल करिना, कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट दिना, तेन्ना तेजे रिकॉग्निशन आहा ते डिरजिस्टर जाता. जशें की तुमी पळयला की 4 गोंयच्यो रिजनल पार्टी आहा ते डिरजिस्टर जाल्ली आहा. आतां जर आमी जर सारकें आपलें काम करूंक नासले, आमी जर बंद करूंक सोदताले, आमी जर कॉम्प्लायन्स करूंक नासले जाल्यार आमी केन्नाच डिरजिस्टर जातले आसले. थोडे पार्टीन आसलेले घटक, थोडे सेक्शन्स हे पार्टी स्प्लीट करपाक सोदता, डिवायड. पार्टी दुसऱ्या तरेन चलोवपाक जाय आनी तांकां ती चलोवपाक मेळना म्हणून थोड्यांचे आतां पोटान दुखपाक लागला. तेन्ना विरेशाच्या फुड्यान 5 मेंबर CECची कमिटी एक आमी काडली. ती कमिटीक सांगलें की विरेशान सांगलें ते ब्लॉकाक कमिटीक मेळोनी. तो ब्लॉक येयलो, कमिटीक मेळ्ळे. त्या कमिटीक तेंच्यांनी लिटरली ह्याच ऑफिसान बसोन CEC बॉडी एका ब्लॉकाक भिवन स्पीचलेस जाली. इमेजीन करा, भिवन स्पीचलेस जाली. कित्याक येतात तांकां अशी ट्रेनिंग आसली पार्टीचेर चडपाचें, CECचेर चडपाचें. पयलेंच तेंचें आसलें की तुमी हांगा बसला बिकॉज ऑफ सानन रे. आमदार जिखला म्हणून पार्टी आसा आनी आमदाराक जिखोवपाक पार्टीचें कसलेंच कॉन्ट्रिब्युशन ना म्हणून तेंच्यांनी ह्या ऑफिसान बसून सांगलें. विरेश बोरकाराक आमी इंडिपेंडंट सुद्दां जिखोवपी आमकां पार्टीची गरज ना म्हणून तेंच्यांनी सांगलें. एका सुद्दां मेंबराक आमच्या काडशात जाल्यार आमी वोगी रावपाचें ना म्हणून सांगलें. हो सगळो रिपोर्ट आमकां CECन, आमच्या CECच्या जी कमिटी आसली तेंच्यांनी CECक प्लेस केलो. ह्या रिपोर्टा बद्दल तेचे पॉइंटर्स आमी विरेशाक मेल केले. विरेशाक सांगले बाबा अशें अशें जाला, तूं CECच्या तो मिटिंगेक ते येवंक ना म्हणून ताका मेल केले. विरेशाचो आमकां रिटर्न मागीर विरेशाक सांगले तूं तुज्या ब्लॉका वांगडा मिटींग घे, कितें जाला ना तें फायंड आउट कर आनी आमकां रिप्लाय कर. आमकां तेचो रिप्लाय येवंक ना. वयल्यान विरेशान आमच्या कडेन मागले की कितें रिपोर्ट दिला तो आपणाक तुम्ही मेल करा. पार्टीचे कितें CECचे मिनिट्स जाला ते आपणाक मेल करा. खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी आपले कॉन्फिडेन्शियल मिनिट्स कोणाक मेल नाजाल्यार WhatsApp नाजाल्यार कुरियर करिना. तेन्ना जेन्ना आमी ही एक्शन घेतली, ही एक्शन सुद्दां आमी घेवपाची नासली. जेन्ना हांगा CEC चलताली, 7 CEC चालू केली आनी आमदारान आमकां मेल केलो की आपणाक पयलींच कितें तरी कमिटमेंट आसा, प्राय कमिटमेंट आसा, सो आपूण येवपाक शकना. पूण आमदार ते दिसा 8 सुमार चिमला पालकेक दिसलो आमकां. हांगा CEC येदी व्हडली मिटींग चलता, इतलो सिरियस इश्यू चलता आनी तूं थंय पालकी करता. तेन्ना भुरग्यांनी CECच्या बॉडीन डिस्कस केलें की तेका आनी जुलियसाक आनी टायम दिवपाचो ना. हांवें CEC ग्रुपान विरेशाक डायरेक्ट मेसेज घातलेली तुका पार्टी जाय जाल्यार यो आनी पार्टी व्हर. ऑफिसान यो, पार्टी तुका फूल हँड ओव्हर करता. घे, तुका पार्टी जाय मरे, तुज्या भुरग्यांक कोण आसा तुजे ते भाड्याचे पयले तांकां पार्टी जाय मरे, यो पार्टी घेवन चल. जेन्ना हें घडटा तेन्ना तेका पडलेलें ना बाबा हांगा CEC मिटिंगेक येवपाचें. जावं आमी जेन्ना पर्सनल, आमी पयलीं फ्रेंड्स, पयलीं आमी मागीर पॉलिटिकल आउटफीट जाल्या, पूण तेच्या पयलीं आमी फ्रेंड्स. तेका कितक्योश्योच आमी मेसेजीस केल्यो, WhatsApp कॉल केले, पूण एकूय दीस केन्ना तेणें तेजेर रिप्लाय दिवना. आयज हो विरेश आमकां आयकना, जावं आमचे कडेन आयज तेका एक टायम ना म्हणून सांगता आपल्याक. जेन्ना आमचे फाटल्यान जे CECचे मेंबर पळयले तेंच्यांनी खूब अटेम्प्ट केल्ले, तुमच्या माध्यमाच्यानूय खूब अटेम्प्ट केल्ले, तुमचे थोडे एडिटर्स हें आसा तांकां पर्सनली मेसेज धाडले की विरेशाक मेळपाक लाय म्हणून, पूण तो थंय रेडी ना. आनी हेंच्यांनी जेन्ना मेसेज केल्ली तेन्ना ताणें क्लियरली सांगलें की आपल्याक टायम ना म्हणून. कितें पयलींच्यान पळयलां तांकां खबर आसा ही पार्टी कशी तयार जाल्या. ही पार्टी अशीच बंद जावची ना. ही पार्टी एक काळजांतले गोंयकारांची आपली पार्टी म्हणून खंय प्राउडली सांगता गोंयकार. ही पार्टी अशी बंद करपाक न्ही. तुमी कितेंय नॅरेटिव्ह सेट करा. आमी
आयज समर्थ आसा हांगा जितके बसले ते आमकां पयलींच्यान संवय आसा आमी डायरेक्ट वयल्यान कोण पयशे घेवन पडलेले तसले मनीस न्ही. ही पार्टी आमी एक्टीव दवरपाक जावं पार्टी घट दवरपाक आमी समर्थ आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.